ओके सर, सेंट्रल गव्हर्मेंटान अशें सेंट्रल मिनिस्टरान रिसंटली एक स्टेटमेंट केलेलो आसा की दे आर ट्रायंग टू इम्प्लिमेंट वन रेशन कार्ड अलॉंग ऑल ओवर द कंट्री. सो तुमकां एज अ सिवील सप्लायज मिनिस्टर स्टेटाक कितें हेजेर येयलेलें आसा? नाही, तशें आमी आयकलां पण डिटेल रिपोर्ट अजून आमकां कांय येवना. परंतु वन नेशन वन रेशन ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जर एक फाटली पार्श्वभूमी जर आमी जर पळयली जाल्यार जे कोण परराज्याच्यान येतात ते आपले रेशन कार्डाचें नांव थंयच्यान कॅन्सल करून घेवन येता आनी आमी तांचें नांव मागीर हांगसर इन्क्लूड करता. आतां हो फक्त प्रोसेस ताजो कितें आसा, डायरेक्टली तांचें रेशन कार्ड घेवन सगळी फॅमिली येवपाक शकना. कोणी तरी ताचे फॅमिलीचे एक 2 मेंबर येवपाक शकता. हें जर इम्प्लिमेंट जर जालें जाल्यार मुखार ते फॅमिली कितें करतले, कारण वी कॅनॉट इश्यू अ 2 रेशन कार्ड फॉर अ 1 फॅमिली. जाल्यार अशी रेशन कार्ड 3 पटीन किंवा 4 पटीन वाडटलीं. कळ्ळें न्ही? कोटा रेशनींग जो फूड ग्रेन्स आहा पळय इट वील रिटेन, बट ते डिस्ट्रिब्यूट जावन वयतले. पूण सेंटर्स वील बी इन्क्रीज न्ही. म्हणजे हाजेर जर सुद्दां जर वन रेशन वन नेशन जर सुद्दां जर तागेलो कॉन्सेप्ट जर आसा जाल्यार तसो त्रास जावपाक ना. आमी कितें आसा फक्त कशें आहा मुखार जर वतलो जाल्यार त्यो सगळ्यो काही गोश्टी विचार करूनच इम्प्लिमेंट करच्यो पडटा. सो गव्हर्मेंट वील स्टडी दीस मॅटर? डेफिनेटली. आनी तुमी सेंटराक बरयताले इफ देर आर एनी डिस्टर्बन्सीज वो कितें तुमचे इश्यूज बा आसा? डेफिनेटली. एक्चुअली आतां गोंयान मॅक्झिमम मायग्रंट जर खंय जर येता जाल्यार गोंयान येता. बरोबर न्ही? आतां त्या संदर्भात सगळेच तुका रेशन कार्ड करपाक वचना. रेशन कार्ड इज नॉट आतां डॉक्युमेंटरी जायना. इट इज ओन्ली फॉर द रेशनींग पर्पज. आतां आधार कार्ड आनी बाकीचे सगळ्यो डॉक्युमेंट आहा, इलेक्शन कार्ड बीन ते मॅन्डेटरी आहा. रेशन कार्ड हें चड मॅन्डेटरी ना बाकीचे सगळे स्किम्स अवेल करपा खातीर. पूण ह्या गोश्टीक कोणाक त्रास जावपाक हेचेर अभ्यास आमी जरूर करतले. आनी आमकां जर कितें डिफिकल्टी जर आसा जाल्यार वी वील डेफिनेटली गोईंग टू रायट टू द युनियन गव्हर्मेंट and we will take the relaxation, but we can, it is not possible us to relaxation because it is central government. कोटम जो आमकां जो येता तो डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचून येता. whether it should be to the Goa or whether it should be to the Belgaum or whether it should be in the Maharashtra any part, that is तांचे कडेन तो लेन देन कांय ना न्ही. It is only to the respective state. So government will study? Yeah, definitely will study.